आज हांव रथोत्सव समिती तर्फे सगळे वास्कोकारांचे स्वागत करता, कित्याक आज मोठ्या प्रमाणात आमकां हांगा स्वागत मेळिल्लें आसा। जेन्ना तो सांकवाळे पावलो तेन्ना नंतर चिखळे आनी आतां आमी वास्को पाविल्ले आसा। प्रत्येक कडेन भरभरून असो प्रतिसाद मेळटा। आमी गेले 9 दीस गोंयभर भोंवता आनी आमी अशें लक्षांत आयलें की संपूर्ण स्तरांतले ते खंयची जात पात धर्म न पळयता सगळे लोक मोठ्या संख्येन येता। हांव परत एकदा ह्या रथोत्सव समितीचो सचिव महासचिव असल्या कारणान तुमच्या सगळ्या लागीं परत एकदा उलो मारता की तुम्ही मोठ्या संख्येन ह्या रथात सहभागी जाय। संपूर्ण गोंयभर आमकां उत्कृष्ट असो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। ह्या रथाची सांगता 27 तारखेक रुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे हांगा जावपाचें आसा। 6 वरांचेर तुम्ही मोठ्या संख्येन थंय येवपाचें अशें हांव तुमकां एक आव्हान करता। आनी तेच्या नंतर महाशिवरात्रेची जी मंथली पालखी आसा तीवूय जावपाची आसा। सो तुमकां लागीं परत एकदा विनंती करता की वास्को पुरता तो मर्यादित ना, तुम्ही सगळ्या लोकांनी गोंयभर येवचें आनी ह्या रथोत्सवाची आनंद आनी उत्साह निर्माण करचो। आज रुद्रेश्वराची जी रथ यात्रा आसा ती आमच्या वास्को येयला, अख्ख्या मुरगांव तालुक्यान आज भोंवतली। ती आज खरेंच आमकां एक खुशाल बरेची हे की देव रुद्रेश्वर जेका फक्त आमी हरवळे वयता सगळीं जाण म्हणटा, आयज तो आमच्या वास्को शहरात येयलेलो आसा। आनी हे एक सगळीं बायलां म्हणनाका दादले आनी भुरगीं ल्हान भुरगीं दिंडेच्या गजरात आमी तेंचो स्वागत करून आयज आमी महाप्रसाद दवरलेलो आसा। सगळ्या वास्कोकारांक मुरगांव तालुक्यान चे बरें करूं हे रुद्रेश्वर देवान। आनी तुमकां सगळ्यांक मागता की तुमी सगळ्यांनी येवचे, आशिर्वाद घेवचो आनी ही जो रुद्रेश्वरची दैवीक शक्ती आसा ती सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक पावची। म्हाका दिसता ही जी यात्रा पूर्ण साऊथ गोंयान जेन्ना जातली तेन्ना आख्ख्या गोंयभर एक सगळ्यांचे बरें जातलें अशें म्हाका दिसता। देव रुद्रेश्वराचे नमन करता आणि सगळ्यांचे भरभराट जावन अशें मागता। आयज वास्को वाठारान हो रथ पावल्लो आसा। समस्त भक्तजन जे रुद्रेश्वर देवाक मानपी आहा तेणी सगळ्यांनी हे रथाक भेट दिवची आणि देव रुद्रेश्वराचो आशिर्वाद घेवचो। तशेंच आतां सांकवाळ आतां मुरगांव मतदारसंघ जातरीत सांजचे 7 सुमार कुट्टाळे मतदारसंघाक हो रथ वयतलो। कुट्टाळे मतदारसंघाक पयलून मुर्डी ह्या गांवांक दामोदरा देवूळ आहा थंय वयतले। तेजे उपरांत सांकवाळे शिंदोळे ह्या गांवांक सातेरी देवळांक, तेजे उपरांत वळांत मंगेशा देवळांक आनीक मागीर दत्तात्रय देवळांक आनी रातची समाप्ती ही शांतादुर्गा देवळांत जातली। शांतादुर्गा देवळांत सांकवाळे थंय तीर्थ प्रसाद आसा आनी महाप्रसादी आसा, सगळ्यांनी तेजो लाभ घेवचो।